विसवा उपरांत तुमकां येवकार। गोंय सरकाराच्या मेडिक्लेम येवजणेत सध्या गोंधळ चल्ला। सरकाराच्या नवे विमो येवजणेचें कांय धड ना। ह्यो गजाली घेवन भाजपाच्या युवा मोर्चान भलायकी उपसंचालकाक पणजे घेराव घालो। बेमुजत उपासाक बशिल्ल्या मलेरिया कामगारांक सेवेत कायम करचे अशी मागणी भाजपान केल्या। बिरेस्तारा भाजपा युवा मोर्चान भलायकी खात्याचो उपसंचालक दोतर वासुदेव देवारीक घेराव घालो। सुमार 2 वरां तांणी देवारी वांगडा वाद घालो। भलायकी संचालक दोतर राजनंदा देसाया वांगडा उलोवंक जाय म्हूण कार्यकर्ते मागताले। गोंया भायली खाजगी हॉस्पिटलां गोंय सरकारची मेडिक्लेम येवजण मान्य करिनात। गोंया भायर सुपर स्पेशालिटी उपचार घेवंक वतल्या गोंयच्या दुयेंतींक हे येवजणेचो सध्या उपेग जायना। स्वर्ण जयंती विमो येवजणेचें अशेंच जाला। भाज विमो म्हणटा सरकारच्यो भलायकी येवजण्यो म्हळ्यार फ्रॉड। आणि जी मेडिक्लेम पॉलिसी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान आसा ती कितलीशींच वर्सां आपल्या फाटले 6 म्हयने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान हांकां हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी तुमची मेडिक्लेम पॉलिसी जी आसा ती एंटरटेन करचे ना। जे खरोखरूच बरे नासलेले आसता आपलो मेजर सिरियस इलनेस घेवन हॉस्पिटलान गेल्ले आसा ताका त्रास करता हे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी हेंचे एडमिनिस्ट्रेशन जे मेडिक्लेम पळयता ते जे ICICI लोंबार्डा बरोबर जो 15 करोडाचो जो टायप केल्लो आसा तो सगळ्यात हेल्थ डिपार्टमेंटाचो मोठो घोटाळो आसा। किंवा हे कार्ड घेवन तुमकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां फुकट ट्रिटमेंट मेळटली, पण म्हाका दिसता ही फुकट ट्रिटमेंट ह्या गोंयांत तरी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोणूच डॉक्टर दिवपाक तयार ना। उपासाक बशिल्ल्या मलेरिया कामगाराचो प्रश्न सरकारान तडीक लावचो म्हूण भाज विमो मागता। हे प्रश्न सुटावे करपाक भाज विमो खात्याक 15 दिसांची मुजत दिल्या। ह्या 80 आपले मलेरिया वर्कर जे आसा हे 3 फावटी रस्त्यार आयले हेंच्यांनी पण तांकां अजुनूय बी तांकां हे जे आसा ते रिक्रुटमेंट करून घेयनात। पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार ओमकार पळारी। गोंयच्या खेळगड्यांनी खाणा जेवणाचे पथ्य पाळचे अशें SAGचे नवे ज्युनियर सायंटिफीक ऑफिसर मीता आसगांवकार म्हणटा। गोंयच्या खेळगड्यांक खाणा जेवणाची शिस्त लागची म्हणून ते लक्ष घालतले। खेळ प्रशिक्षकांक शिकोवपी ऑस्ट्रेलियाचो नॉर्मन बोर्डमना कडच्यान बऱ्योचश्यो गजाली ते शिकला, तातूंतल्यान ताका उर्बा मेळ्ळ्या। मिताच्या नेमणुके वेल्यान सध्या बोवाळ चल्ला, पूण ते म्हणटा ह्या वादाचो ताचेर परिणाम जायना। गोंयच्या फुटबॉलरांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल फेडरेशनाचो नॉर्मन बोर्डमन गेल्या म्हयन्यांत गोंयांत आयिल्लो। गोंय फुटबॉल संघटनेच्या युवा शक्ती उदरगत कार्यावळी खाला नॉर्मनाची ही भोंवडी जाल्ली। SAGची डायटिशियन मीता आसगांवकारा वांगडाय तो हे गजालींचेर उलयलो। खेळगड्यांचे खाण जेवण आनी पथ्याचेर उलोवप जालें। मीता म्हणटा बोर्डमना कडेन जाल्लो संवाद ताका अणभवाचे नजरेन बऱ्याक पडलो। What exactly was your interaction with him, and what you think you can implement here in Goa with our kind of climate and diet? I was really glad to meet him. He was really busy when he came down, but you can say I had a very small, very short chat with him. So when he came over here, we actually spoke about the eating habits of the Australian footballers, what they usually eat, what they concentrate more on. I asked him what is the role of the dietitian out there, how the dietitian works over there. So, it was very interesting to know that diet, nutrition is followed like really well over there. The coach, the team members, all of them pay a lot of attention on diet. Nobody takes it for granted. When the dietitian, lays a particular chart, the team will carry it everywhere, wherever they go, and they try to follow the same thing everywhere, So we are trying to implement the same thing over here. SAG ताच्या नेमणुके वेल्यान जाल्ल्या वादाचेर मात ते उलोवंक तयार ना। I'm not distracted, let me tell you. Okay, I'm here to do my job. I'm here to do my job, so I know what exactly I'm doing. Somebody comes in for a diet consultation, I will never think of something else. I know what that person wants. Why is he here and what is he asking me to do? So I am not distracted like that. So you're focused on I'm focused on nutrition. I'm here to improve the sports performance in Goa through diet. खबराकार विवेक प्रभू वांगडा फातोड्डेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा। आनी इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।